अगलाब तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजचे दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला. मार्क सवांचेल 6 अध्याय 30 आनी 4 तान 40 आनी 4 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 34 to 44. अशें मातशा वयलो सकला देंवतना जेजू व्हड एक लोकां जमो पळयलो. गवळी नतलेल्या बकऱ्या बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाडलें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशी नेवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात. त्या भायर वेळी उतरलो. लोकांक दानसोड भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळ्यांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमीच तांकां कांय मणी खावंक दिया. शिसांनी म्हळें, तर आमी वचून 200 रुपयांचे उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवंक म्हणून म्हणचें गे तुवें. तेदवां जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात, वचून पळया. पळोवन येतस 5 उंडे आनी 2 मसल्यो म्हणून तांणी ताका सांगलें. तवळ तांकां तरण्या तनार पंक्तींनी बसोवंक जेजून फरमायलें. आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्ती करून बसलो. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मसल्यो तांणी हातीन घेतल्यो. सरकार दिश्ट लावन अर्घां दिली आनी उंडे मोडून पंक्तीर बसलेल्यांक वाडूंक शिसा लागीं दिले. 2 मसल्योय तेच परी समेस्तांक वांटल्यो. समेस्त जेवन दादोशी जाले आनी वाण उरलेले उंड्याचे आनी मसल्याचे कुडके तांणी आरयतना 12 ताली भर जाले. जेवलेल्या जनां भितर दादले मनीस 5000 आसले. आज देवाचें उतर आमकां एक व्हड एक अजाप सुमयान करचें. 5000 लोकांक जेवण दिवचें आमचे मुखार दवरता. 5000 दादले म्हणटा आसतना आतां आमी पळयत, एका रेतेरेक जावं दी, मागड्याक जावं दी, दादल्यांचो संख्या उणो आसता, स्त्रियांचो संख्या चड आसता. तर त्या टायमार असेंत आसतले. दादले तर 5000 जाताना स्त्रियो कितल्यो आसतल्यो आनी तांची भुरगीं कितलीं आसतलीं. कुटुंबां समेत जेजू फाटल्यान लोक येतालो. आनी वरेविंगड सुवातेर खंय एक लोक घरादारां नातलेले जाग्यार वचून जेजू सुवार्ता परगट करतना हरी लोक ताच्या फाटल्यान येतालो आनी लोक सगळे गूण जातालो. कोणाक तो खाली हात आनी पाटींदार नातलो. एकल्यांक संगती पूण ते भूक लागता आसतना तांकां अजापी तरान जेजू उंडे आनी मसली तांकां वाण दिता आनी सक्कड दादोशी जेवण जावनी 12 दाली भरतात म्हणटाना कितें व्हडलें अजाप सोमयान करलें. आज आमच्या जिवितांत कितें पुरा उणें पडलेलें जेजू मात्र एकलो भरती करून दिवंक शकता. हें आमची पाती न्ही जावंक जाय. आमी बेश्टें तरी खंय हांगा धांवच्या बदलाक जेजू कडेन मागल्यार, जेजू सांगता रावल्यार आनी प्रत्येक जावन जेजूच्या सांगत आमी जियेल्यार आमच्या जिवितांत कितेंच उणेंपण घडचें ना. कित्याक जेजूचें उतर सांगता, जर आमी वाचता जाल्यार इसाया प्रवादीचें पुस्तक आमी वाचल्यार थंय आमकां 40 आनी 5 अध्यायांत वाक्या थंय आमकां सांगता. आयसाया 45 वर्स 3, 40 आनी 5 अध्याय 3 वाक्य आमकां सांगता, हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवचो सर्वेस्वर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलें. म्हळ्यार आमकां नांवान उलो मारता. हर एकल्यांक देव आमच्या नांवान आमकां उलो मारता. देखून देवान आमकां एक नांव दिलां ह्या संवसारांत. त्याच नांवांत आमकां ह्या संवसारी आपयतलो, सर्गीच्या राजांत ती आपयतलो आनी आमकां ह्या संवसारांत ताच्या सांगात जियेत आसतना कितेंच आमकां उणें पडनातले बरी तो आमकां दादोशी करतलो. आमचो भावार्थ मागताचें थंय तीर आसाचें. पितीसपणां आदार ना, निकाल्यांक आदार न आमी जेजू सांगता आसल्यार तो आमच्यो गरजो दादोशी जावच्यो नात. कित्याक म्हळ्यार आमी देवा सांगता जियेल्यार मात्र ह्यो संगती आमचे थंय जारी जातात. जेजू सांगता जियेल्यार मात्र तो आमकां गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती तो दितलो. आनी कडेन किर्तनान सांगता आमचो समी न्हिदें ती आमकां दिता म्हणून. देखून आमी विशेश जावन आज मागोवंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी. जर आमी वाचता फिलिपिकारान बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 19 वाक्य सांगता. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 19, जेजू क्रिस्त थंय आमकां आसलेल्या धराळ संपत्ती वरी म्हजो सर्गीचो बाप सर तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो म्हणटा सांपावल. क्लियर खंडीत जावन
आमी हें पातयेलां, आमी आमच्या जिवितांत आमी तें एक्टीव केलां आनी तो आमच्या हर एका गरजांनी पावता. तर आमकां हर एकल्यांक तो आमच्या गरजांनी तो उदारपणी पावता. देखून आमी सोम्याचेर विश्वास दवरून जियेचें सोड न्हू, आल्लें पुरा आमच्या पुंजावन दवरून आनी खालें पुरा जियोचें तें तो भावार्थ न्हय. भावार्थ कसलो म्हळ्यार कांय नासतना सुम्याचेर भावार्थ दवरून विश्वास दवरून जियेचो. दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी म्हणून आमच्या बापा मागण्यांत आमी मागता. दिसपरतो ग्रास खंडीत तो दिता. देखून एक दोन रुपयांक विकूनचे गिरबजे सयत देव तांकां विसरना जाल्यार, तांकां दादोशी करता जाल्यार आमकां कितल्या मोगान तो पळोवचो ना, कितल्या मोगान आमकां तो दादोशी करचो ना. हर एका गरजांनी कसो तो आमकां आदार दिनासतना रावचो ना. हर एका गरजेन तो आमकां पावतलो म्हणलें पवित्र पुस्तकाची हर एक बासावणी तीर जाता म्हज्या आनी तुजें तें जेन्ना आमी सुम्या सांगता जियेता जाल्यार, जेन्ना आमी सुम्या सांगता रावता जाल्यार. देखून हर एक संगती आमच्या कित्या गरजेच्यो आसात त्यो देव आमकां पावीत कर. जर तुका वायटाक पडचें जाल्यार देव कशें दितलो म्हज्या भावा आनी भयणी. तूं जर तुका दादोसकाय दिल्यार, तुका पयशे दिल्यार, तुका आस्तबदीक दिल्यार, तुका व्हडले व्हडले संगतींनी कारबारी केल्यार एखाद्या तूं मागीर देवाक विसरून वेसी. आमकां गादीच्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा, प्रवक्सांत निमाणे ते एक अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा, म्हाका सर ग्रेस्तकाय दिनाका सोम्या, कित्याक ग्रेस्तकाय दिल्यार हांव तुका विसरून वतलो. म्हाका सर दुबळीकाय दिनाका, पूण एखाद्याला दुबळीकाय दिल्यार हांव भिकारी बरें भीक मागून तुज्या नांवाक हकमान करतलो म्हणून. देखून कितें म्हाका जाय तें म्हाका दी देवा म्हणून. कसलो भावार्थ न्ही गे तें, त्या भावार्थान जियोचें आमी गरजेचें मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून कोण तुमी दुबळी आसात आनी काले आसात विश्वास सांडिनाकात. जेजू थंय विश्वास दवरा आनी खंडीत तुमी मागले जाल्यार तुमच्या हर एका गरजांनी देव उदारपणी पावतलो. कितल्यो गी साक्षी आसात आमच्या जिवितांत, आमच्या टिमांत प्रत्येक जावन होली स्पिरीट टिमांत जायत्यो साक्षी दिसान दीस आमकां आयकूंक मेळटात. तांणी मागण्याक जॉयन जाल्ल्या वेळार, तांणी मागणें केल्ल्या वेळार तांच्या कुटुंबांनी जाल्लें बरेंपण, तांच्या कुटुंबांनी आयलेलीं बेसांवां, तांच्या कुटुंबांनी जावची तीं फंक्शनां, तांच्या जिवितांत कितें पुरो आशिर्वाद देव दिता की म्हळ्यार साक्षी जायत्यो आसात. मगच्या भावा आनी भयणी, आज आमी समजून काणगे आमच्या जिवितांत देव आमकां बिलकुल सांडून घालिना. देव आमच्या सांगता आसा. तूं हें बूक खंडीत अब्राम बाप क्लियर सांगता, म्हज्या देवाक पातयल्लो कोणूच येदोळ मुसर भुकेल्लो हांवें पळोवंक ना, हांवें भीक मागल्लें पळोवं ना म्हणटा देव. अब्राम बाप देवाचेर तितलो विश्वास भावार्थ दवरून जियेल्लो अब्राम, भावार्थ असो बापूय म्हणून नावाडलेलो अब्राम. तूं सांगता हांव इतलीं वर्सां ह्या संवसारांत जियेल्लो, पूण म्हज्या देवाक पातयल्लो, म्हज्या देवाचेर विश्वास दवरलो, कोणूच भुकेल्लो हांवें पळोवंक ना, कोणूच भीक मागिल्लें हांवें पळोवंक ना म्हणून. तितले दादोशी तरान देव दिवचो. ताचें दादोसपण आमचेर खंडीत आसा म्हज्या भावा आनी भयणी. देखून म्हाजो आनी तुजो विश्वास आमी वृद्धी करीचे, आमचो भावार्थ आमी सडयचे. आपोस्तालांनी मागलें न्ही जेजू कडेन आमचो भावार्थ सडय म्हणून, आनी जेजून ताका आशिर्वाद दिल्ले, तसो भावार्थ घट जालो आनी पेद्रू भावार्थाचें खडप जालो. कितलीं जाणां त्या भावार्थान खंयच्या संवसाराच्या कोणशा वचून तांणी सुवार्ता परगट केली. आमच्या भारत देशाकी संत थॉमस आयलो, भावार्थान आयिल्लो तो. खंडीत देव ताका सांडचो ना, कवलो भावार्थ ताणें कली अजपणे अद्भुतां केली आमच्या भारत राष्ट्रांत सयत. आनी तो भावार्थ म्हजें तें आनी तुजें तें आसा जायजें. आनी आमी सुम्या थंय अभिवृद्धी जावनूच वचचें. आमी सुम्या थंय खंडीत जावन आमचें जिवीत आनीकी बरेंपण जायचें. देखून हांव सुम्या थंय ल्हान जायचें, जेजू आमचें थंय वाडत वाडत वचचें. तोच जो हांव बावतिस्तान सांगलेलो तसो भावार्थ आनी आमचोय भावार्थ तोच जावं दी. आमी सुम्या थंय कालते आनी ल्हान जावन येया आनी जेजू आमचें थंय बळादीक जावं दी, आनीकी बळें जावं दी, आनी सगळ्यांक सुवार्ता परगट जावं दी, आनी हर एकल्याच्या जिवीत जेजूक समर्पिल्लें जावं दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगतशें जेजो. भाग्यवंती मरिय देवाचे माये, अम्मा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.